सिटींतले स्मार्ट बस स्टॉप उबारपाचे काम नेटान चालू आसा। प्रवाशांक खातीर उबारिल्ल्या ह्या स्मार्ट बस स्टॉपांची रचना पळयली जाल्यार पावसाळ्यात ते कितले स्मार्ट थारतले काय असो प्रश्न उपरासले बगर रावना। पळयात खासा रिपोर्ट। कला अकादमी कुशीक स्मार्ट बस स्टॉपाचो एक मॉडेल उबारला। ह्या बस स्टॉपाची रचना पळयली जाल्यार हो बस स्टॉप पावसाळ्यात कितलो फायदेशीर थारतलो काय म्हणून प्रश्न उपरासले बगर रावना। गोंयांत कितलो पावस झडटा हे आनी तुमकां वेगळे तरेन सांगपाची गरज ना। घोग्यांनी पडपी पावसान हो बस स्टॉप कशे पद्दतीन प्रवाशांक भिजपा पासून वाटयतलो काय। माथ्यार पाके आसा पूण जी वावजड मारता ताचे पासून प्रवाशी कशे सुरक्षीत उरतले तेच कळपाक मार्ग ना। दुसरे वटेन ह्या बस स्टॉपान बसपा खातीर जी व्यवस्था केल्या ती प्रवाशांची सोय लक्षात घेवन केल्या काय होय एक प्रश्न आसा। बसपा खातीर एक स्मार्ट बाग घातला खरो पूण ताचेर जाणटे लोक बसतले काय हाचो विचार केल्लो आसत म्हूण दिसना। हो आसा स्मार्ट सिटीचो स्मार्ट बस स्टॉप। हो एक आता रेडी जाता, ऑलमोस्ट रेडी जाल्लो आसा बस स्टॉप। एक मॉडेल बस स्टॉप म्हणपाक शकता की स्मार्ट सिटीन कसलो बस स्टॉप येवपा आसा हाजे वयल्यान कळटा। हो आमी कला अकादमी कडेन आसा आनी हांगा जर हे बस स्टॉपाची हे पळयत जाल्यार बस स्टॉप पळोवपाक बरें दिसता पूण ताची फंक्शनालिटी पळोवची पडटली की कितलो जे कम्युटर आसा जे प्रवास करता तांकां कितलो युजफूल आसतलो ते सामकें इम्पॉर्टंट आसा। सो हांगा CCTV कॅमेरा लायले आसा, सो सेक्युरिटी खातीर दृश्टीन बरें आसा आनी पळोवपाकूय बरें दिसता। पूण ही एक मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे हांगा तांच्यांनी सगळो हे दाखयल्लो आसा, हे सगळे कलर कोडेड बस रूट आसा वेगवेगळे। सो आता फुडल्या म्हयन्याक एक्चुअली फाटल्या म्हयन्याक हे नवी सिस्टम सुरू जावपा आशिल्ली कलर कोडेड बसीस पणजे सिटी भितर इलेक्ट्रीक बसीस त्यो बिकॉज ऑफ स्मार्ट सिटी वर्क सद्याक तांच्यांनी पोस्टपोन केल्ले आसा। सो जेन्ना ते जातले मे बी फुडल्या म्हयन्याक ताचे फुडल्या म्हयन्याक जेन्ना कलर कोडेड बसीस पणजे सुरू जातल्यो तेन्ना हे तांचे वेगळे रूट आसतले। सो लोकांक कळटले की ह्या त्या कलर कोडा प्रमाणे खंय खंय बस रावतली आनी कशी वतली हे हांगा फूल तांच्यांनी मॅप दिल्लो आसा। ही गोश्ट बरी आसा आनी त्या शिवाय हांगा तांचे कितें तरी डिस्प्ले येवपा आसतलो तो अजून जावना रेडी आनी हांगा दोन गोश्टी कितें तरी आसा ज्यो येवपाच्यो आसा। पूण जो मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट हातून भितर आसा ती म्हणजे हे बसपाची जे सीट आसा ते सामके अनकम्फर्टेबल आसा। कारण म्हाका दिसना स्पेशली जे सिनियर सिटीजन बी आसा तांकां ते हाजेर कशे बसतले म्हाका खबर ना। इट्स व्हेरी अनकम्फर्टेबल। आणि दुसरी गोष्ट खटखटा ह्या बस स्टॉपाची स्मार्ट बस स्टॉपाची ती म्हणजे गोंयांत 4 महिने भरपूर पावस आसता आणि तो पावस चड आसता। सो ह्या बस स्टॉपान कम्प्लिटली ओपन आसा। सो ह्या हातून भितर हो बस स्टॉप लोकांक पावसा पासून कसो प्रोटेक्ट करतलो म्हाका खबर ना। कारण हांगा जर बसलो जाल्यार डेफिनेटली पावसाळ मारतली आनी हांगा दर्यो लागींच आसा। सो हांगा पावसाळ खूब मारपाचें आसा। सो कंप्लीट मनीस भिजून वचपाक शकता, ताका पावसाचे पासून कांय प्रोटेक्शन मेळपाचें ना। सो हो कितलो स्मार्ट आसतलो ते आमकां मागीर कळटलें आनी मागीर ताका कितें तरी आनीक एडिशनल कितें लावून ते बुरशेपणां जावपाची शक्यता आसा। सो आतांच कितें तरी तांणी स्मार्ट सिटी वाल्यांनी उपाय घेवन हे पावसाचे गोंयांत जे 4 महिने पावस पडटा ताजे हे घेवन हांगा पावसा पासून लोकांक प्रोटेक्ट करपा खातीर कितें तरी उपाय काडचे पडटले आनी हो बस स्टॉप खरोच स्मार्ट हे दाखोवचे पडटले। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।